पुणे महाराष्ट्रात झिका व्हायरसाचे 2 दुयेंती सापडिल्ल्यान शारांत भय पातळ्ळा। एडिस जळार चाबिल्ल्यान झिका व्हायरसाचो संसर्ग जाता। तशेंच चिकनगुनिया, येल्लो फिवर, डेंग्यू सारकिले रोग पातळटात। झिका व्हायरस हो एडिस इजिप्टी आणि एडिस अल्बोपिक्टस जळार चाबिल्ल्यान जावपी व्हायरस। मुखेलपणान संसर्ग जाल्ल्या एडिस जातीच्या जळारीन चाबल्यार हो रोग पातळटा। हे जळार रात आणि दीस चावतात। झिकाक गुरुवार बायले कडल्यान तिच्या गर्भाक वचूंक शकता। गुरुवारपणात संसर्ग जाल्यार कांय जन्मजात दोष जावंक शकतात। झिकाची लस वा वखद ना। हे जळार डेंग्यू, चिकनगुनिया ह्या हेर रोगांचे वाहक आसात। हे जळार चड करून थिराविल्ल्या उदकांत तांतयां घालतात। झिका व्हायरसाची लागण जाल्ल्या जायत्या जाणांक कसलीच लक्षणां दिसनात। कांय जाणांक जोर येवप, तकली दुखप, स्नायू आनी सांध्यांचें दुखप, थकप, दोळे तांबडे जावप आनी कातीचेर फोड येवप अशी सामान्य लक्षणां दिसून येतात। मेटान आपलो एआय चॅटबॉट मेटा एआय असिस्टंट भारतांत लॉन्च केलो। ह्या इंटेलिजन्स असिस्टंटाचो वापर आतां वापरप्यांक व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इंस्टाग्राम मेसेंजर आनी मेटा एआय करूंक शकता। मेटा एआयचें अनावरण सुमार 2 म्हयने आदीं जाल्लें। त्या वेळार हे तंत्रज्ञान फक्त न्यूझीलंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया देशांनी उपलब्ध आशिल्लें। आतां तो भारतांतूय लॉन्च जाला। वापरप्यांक मेटा एआयचो वापर फीड आनी चॅट्स खातीर करूं येता। तशेंच कामां पुराय करपाक, कंटेंट तयार करपाक आनी खोलायेन विशयांचे अभ्यास करपाक हे एआय वापरूं येतात। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आता नोकऱ्यांच्या क्षेत्रांत नवे नवे संधी उपलब्ध करून दितले। हातूंत मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन आणि पीआरच्या भूमिकेचो आस्पाव आसा। तशेंच व्यवस्थापन मळावेल्यो नोकऱ्यो, खासा करून भलायकी क्षेत्रांत लेगीत बरी उदरगत जातली। मजगतीं हातूंत हवामानांत जावपी बदलाची म्हायती दिवपाचो यत्न आसतलो अशें कळटा। फुडल्या 2 दशकांत कांकराच्या दुयेंतींनी वाड जातली अशी भिरांत भलायकी तज्ञांनी उक्तायल्या। भारतीय मल्टीनॅशनल हेल्थ केअर ग्रुपाच्या अहवाला प्रमाण साऊथ एशिया ही संवसारभरात कॅन्सराची राजधानी जावपाची शक्यताय आसा। कारण दिसान दीस कांकराच्या दुयेंतींनी वाड पळोवपाक मेळटा। हातूंत बायलां मदीं स्तन, सर्व्हिकल तशेंच ओव्हेरियन कॅन्सराचो आस्पाव आसा। तर हेर कॅन्सरां मदीं लंग्स, तोंडाचो कॅन्सर दादल्यां मदीं दिसून आयला। कॅन्सराक लागून मरण येवप्यांच्या आंकड्यांतूय वाड जाल्ल्यान भिरांत उप्रासल्या। संधिवात ही सध्या सामान्य भलायकेची स्थिती असून हातूंत मनशाच्या कुडीचे जॉइंट्स दुखतात। संवसारभरातल्या साबार लोकांक संधिवात दुयेंस जाता, पण सध्या हे दुयेंस दादल्यां परस बायलां मदीं चड दिसून येता। बायलां मदीं एस्ट्रोजन आनी प्रोजेस्टेरॉन ही हॉर्मोनलांची पातळी चड आशिल्ल्यान तांच्या सांध्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावं येता। भारतांत 60 वर्सां वयल्या पिरायेच्या बायलांक ह्या दुयेंसाचो धोको आसता। तेच प्रमाण आयच्या बदलते जिणेशैलीक लागून 20 ते 30 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्या चलयांकूय संधिवाताचो धोको आशिल्ल्याचें मुखार आयलां।
दिल्लीत तापमानात जाल्ल्या वाडीक लागून लोकांक खूप त्रास सोंसचे पडले. इतलेच न्हय तर आता पावसान हजेरी लायल्या उपरांतूय लोकांचे हाल जाल्यात. दिल्लीत पावस दाखल जाल्लो आसतना आता राजधानीतले रस्ते उदका पोंदां तुंबल्यात. रस्त्यार दोपरभर उदक भरिल्ल्यान येरादारी आडकून पडल्यात. रस्ते उदका पोंदाक गेल्ल्यान साबार रस्ते डायवर्ट केल्यात. उत्तर पूर्व भारता उपरांत आता हिमाचल प्रदेशात सैमाचो सांवार पळोवपाक मेळटा. पावसाक लागून साबार जाग्यांचेर पालसणां तशेंच माती कोसळ्ळ्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे गाडयो आनी बशी मातये पोंदा गेल्ल्यो आसात. सगळे कडेन सध्या मजत कार्य सुरू आसा. स्मार्ट सिटी म्हणजे फक्त रस्ते आणि सोबीतीकरणूच न्हय जाल्यार माहिती आनी तंत्रज्ञान हो स्मार्ट सिटीचो कणो. पणजे स्मार्ट सिटी मिशन खाला 180 कोटी खर्च करून गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम आल्तीन हांगा स्थापन केला. पणजे आनी पणजेच्या लागसारच्या गांवांनी वेगवेगळे तरेचे कॅमेराज, राउटर आनी सेन्सराचे जाळे विणला. क्षमता येवजणेंतल्यान घरा बांदच्या पयलीं जाग्याची खोलायेन चवकशी करात, जेणे करून वाद निर्माण जायना आनी बाउन्सराची गरज लेगीत पडना, अशी जाप सभापती रमेश तवडकर हांणी दिली. तशेंच 12 जुलयाक नितीन गडकरी गोंयांत येतले अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी ह्या वेळार कळीत केलें. चिंचोणेच्या लायटीची समस्या घेऊन गांवची उदरगत समिती आणि पंच वांगड्यांनी बिरेस्तारा वीज खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांची भेट घेतली. पावसाळ्या पयलींची कामां सामकी करूंक नाशिल्ल्यानूच चिंचोणे गांवांत लायटीचो प्रश्न उपराशिल्ले अभियंत्यान सांगले. लायटीची समस्या कित्याक लागून उपरासता ते तपासून पळयतले आनी योग्य उपाय काडटले अशें तांचें म्हणणें.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आसगांव प्रकरणात हणसुणा पोलीस निरीक्षकान महासंचालका विरोधात सादर केल्ले म्हायतीपत्राचेर कोणाचीच सय ना अशें पोलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी सांगलें. उपरांत ह्या प्रकरणात आतां मेरेन 6 जाणांक अटक केल्या, भितर 5 बाउन्सरांचो आस्पाव आसा. जाल्यार कागाळी फाटी घेवपी प्रतिज्ञापत्र एसआयटीक मेळ्ळां अशेंय ताचें म्हणणें. ह्या प्रकरणा संबंदात पुलिसांचो तपास सुरू आसा. आसगांव घर मोडतोड प्रकरणात आयपीएस अधिकाऱ्याचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दावो सगळ्यांत पयलीं काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरान केल्लो. आतां ही गजाल उक्ताडार आयल्या. डीजीपी जसपाल सिंग हांचो आस्पाव आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलें. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर आतां विरोधकांनी खर तिडक उक्तायल्या. डीजीपी जसपाल सिंग हांचेर केंद्रीय गृह खात्यान बेगोबेग कारवाय करची म्हणून तांच्यांनी मागणी केल्या. भाटकारान जमीन खाली करून दिवपाचें उतर पुजा शर्माक दिल्लें, देखून तांणी घर मोडलें. आमचेर अन्याय जावचो न्हय हे खातीर पुलीस निरीक्षक प्रशल देसाय हांणी आमकां सहानुभुती दाखयल्ली. पुलिसांक निलंबीत करप ही एक दुर्दैवी घडणूक अशें मत आगारवाडेकार कुटुंबाच्या वकिलान उक्तायलें. आसगांव घर मोडतोड प्रकरणात आयपीएस अधिकाऱ्याचो आस्पाव आशिल्ल्याची खबर जर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां आशिल्ली जाल्यार तांणी मुख्यमंत्री पदा वेल्यान राजिनामो दिवचो. मात हे विशीं मुख्यमंत्र्यांक जर कांयच खबर नाशिल्लें जाल्यार ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या डीजीपी जसपाल सिंग हाका बेगोबेग निलंबीत करचो आनी ताचेर खर कारवाय करची अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन बिरिया तोफ फर्नांडीस हांणी केली. दवल्ले रुमणामळच्या हावसिंग बोर्डात एका 5 वर्साच्या सान भुरग्याक डेंग्यूच्या दुयेंसान मरण आयलें. ह्याच फाटभुंयेर नावेलीचे आमदार उल्हास सुयेकार हांणी ह्या सान भुरग्याच्या घरच्यांची भेट घेतली.
तशेंच ह्या वाठारांत पळोवणी केले उपरांत बेकायदेशीर बांदकामां जाता तितले बेगीन मोडून उडोवची तशेंच ह्या वाठारांत कचरो सांचून उरिल्ल्यान जळारां वाडल्या ताका लागून डेंग्यूचेर नियंत्रण दवरपाक नितळसाण आसप गरजेचें अशें तुयेकारांचें म्हणणें. सरकारी येवजणेंतल्यान घेतिल्ली गोरवां रस्त्यांचेर भोंवतना मेळ्ळी जाल्यार संबंदीत शेतकाऱ्याची सरकारान दिल्ली कामधेनू येवजण बंद जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. रस्त्यांचेर आशिल्ल्या गोरवांक लागून अपघाताचें प्रमाण वाडटा देखून गोरवांक लागून अपघात जावचे न्हय म्हणून असो निर्णय घेतला अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. देवळां फोडपी चोरांनी धुमाकूळ घालतना दिवचल शारांत एकेच राती 3 देवळां टार्गेट केली. 3 देवळां फोडली खरी मात किरकोळ रक्कम सोडल्यार चोरांच्या हाताक व्हडलीशी रक्कम लागूंक ना. एकेच राती 3 देवळां फोडिल्ल्यान शारांत एकाद्री चोरांची टोळी सक्रीय आसा असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला. म्हापशेच्या नव्या बस स्टँडार अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा धाड घाली. मुंबयंतल्यान गोंयांत आयिल्ले फ्रोझन फूड, मावा तशेंच मसाले आनी हेर खाद्यपदार्थ जप्त केले. अन्न आनी वखदां प्रशासनाचो अधिकारी रिचर्ड नोरोना, राजाराम पाटील हांचे सयत हेर अधिकाऱ्यांनी मेळून ही कारवाय केली. बेतीत दुचाकी उजवे वटेन वळपाचो यत्न करतना पर्यटक बशीन धपको दिल्ल्यान सदानंद कृष्णा सुल्लीकारांक आपटाक मरण आयलें. ह्या प्रकरणात पर्वरी पुलिसांनी बस ड्रायव्हर रत्नाकर नायक हाचे आड गुन्यांव नोंद केला. ही घडणूक 10:40 वरांचेर सुमाराक बेतीच्या कॅनरा बँके मुखार हो अपघात घडलो. घडणुकेची म्हायती मेळटाच पर्वरी पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामा केलो. उपरांत कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. पावसान फातोडेच्या शेतांनी भरपी उदकाक लागून शेतकारांक शेती करपाक मेळना.
हाचेर उपाय काडपाक विजय सरदेसायान उदका स्रोत खात्याक सांगून शेतांनी भरपी उदकाची पोवणी करून घेतली. वेर्णा तशेंच न्हंयेच्यान सगळे गाळ साफ केल्यात, मात सगळे उदक फातोडेच्या शेतांनी येवन भरता हाचेर उपाय काडपाची मागणी आमदार विजय सरदेसायान केल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांक 5 सवलतीन दिल्ल्यान कदंबा महामंडळाक वर्साक सुमार 2 कोटींचें लुकसाण जातालें. सरकारी कर्मचारी आशिल्ल्या 5 धारकांक पयलींच येरादारी भत्तो मेळिल्ल्यान तांकां दुप्पट फायदो मेळटा. ताका लागून आतां सरकारी कर्मचाऱ्यांक 5 सवलतीन दिवप बंद करतले. ह्या कर्मचाऱ्यांक 5 येवजण चालू दवरतले, मात तांकां आतां पुराय तिकेट दिवची पडटली अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकारांनी सांगल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बिनेस्तारा आमदार दिगंबर कामत तशेंच हेर अधिकाऱ्यां सयत बोड्डे मडगांवच्या पुराय शिक्षणीक संकुलाच्या इमारतीची पळोवणी केली. ही इमारत मोडपाक पाविल्ल्यान ITI तशेंच मुळावी आनी उच्च माध्यमीक शाळा खाजगी इमारतींत एका वर्सा खातीर स्थलांतरीत करतले. तशेंच पोरणी इमारत मोडून तांचेर सुवातेर नवी इमारत बांदपा विशीं बेगोबेग निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. मडगांव रवींद्र भवनाची सुरवात 2008 वर्सा जाल्ली. फाटल्या 16 वर्सां सावन मडगांवच्या रवींद्र भवनान सांस्कृतीक तशेंच कला क्षेत्रांत व्हडली कामगिरी केल्या. फाटल्या वर्सा सावन जाल्यार रवींद्र भवनान कलाकारांक योग्य संद दिवपाक व्हड योगदान दिलां. अशा वेळार दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी रवींद्र भवना संदर्भात मत उक्तायतना आदी मडगांवच्या सांस्कृतीक क्षेत्राचो आढावो घेवचो अशें मडगांव रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजन तालक हांणी सांगलें. रवींद्र भवनात संगीत आनी नाट्यकलेचे वर्ग सुरू कित्याक करिनात असो प्रश्न खासदार विर्यातो हांणी केल्लो. तांकां जाप दितना तालक उलयलो. पावसान दोनापावला जेटी भायर धंदो करपी थळावे विक्रेत्यांचे हाल जावपाक लागल्यात. दोनापावला जेटी बांदून जाले उपरांत सरकारान थळाव्या विक्रेत्यांक दुकानां बांदून दिवपाचें आश्वासन दिल्लें. मात जेटी बांदून जाले उपरांत थळाव्या विक्रेत्यांच्या धंद्याचेर परिणाम जाला अशें समाजवादी फ्रांसिस्को कुएलो हांणी सांगलें.
ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 सर्तीतल्या दुसऱ्या सेमीफायनलीत टीम इंडिया डिफेंडिंग चॅम्पियन इंग्लंडाक हरोवन फायनलीत प्रवेश केलो. कर्णधार रोहित शर्माच्या 57 आणि सूर्यकुमार यादवाच्या 47 धांवड्यांच्या बळग्यार 7 विकेटी वगडावन टीम इंडियान 20 ओव्हरींनी 171 धांवड्यो मेळयल्यो. देखून इंग्लंडाक 172 धांवड्यांचें आव्हान मेळ्ळें. टीम इंडियाचे अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव हांणी दरेकी 3 विकेटी घेतल्यो. जसप्रीत बुमराहन 2 विकेटी घेतल्यो. इंग्लंडाचेर 68 धांवड्यांनी जैत मेळत भारतान T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप सर्तीच्या फायनलीत प्रवेश केलो. 29 जूनाक दक्षिण आफ्रिके आड फायनल जातली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.